एवरी मान्सूनाच्या पयलीं जी आसा तो रिव्यू घेवपा खातीर मिटींग आशिल्ली. हांवें चॅर केली. ताच्या उपरांत वायस चेअरमॅन आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मोन्सेरात ही आशिल्ली आनी ताच्या बरोबर ही आशिल्ली सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुराय रिव्यू म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटाचो मान्सून प्रिपेरेशन करपाच्या संदर्भांतलो जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाचो रिव्यू घेतलो आनी त्या डिपार्टमेंटांतल्यान सगळ्यांनी कितें कितें कामां करपाक जाय ते लास्ट आमकां फ्लड आयल्या उपरांत कितें प्रॉब्लेम्स जाल्ले ते हे फावटी येवचे न्ही. झाडां पडल्या उपरांत कितें जाल्लें ते प्रॉब्लेम्स येवचे न्ही हाज्या दृश्टीन पयलींच आमी एका डिजास्टर कोविडाच्या डिजास्टरांतल्यान वता आनी पावसाळ्यांत आनीक डिजास्टर क्रिएट जावचें न्ही हाज्या संदर्भांतली इन्स्ट्रक्शन ही सगळ्या डिपार्टमेंटांक दिल्या गेल्या आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडल्यान टार्गेटूय घेतला की ह्या डेटीच्या पयलीं तुमची कामां जी आसा ही पुराय जावपाक जाय आनी तेंय सांगलां. सो तशी सगळी डिपार्टमेंटां आमी डेली स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग चालू आसल्या कारणान सगळी डिपार्टमेंटां ही अलर्ट आसली आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचें काम तशें डे टू डे बेसिसाचेर रिव्यू जातालो. त्या खातीर म्हाका दिसता की खंयच्याय कोणाचें काम कमी उरलां अशें ना. एक 2-3 बारीक सारीक फक्त WRDची म्हणजे मळ्यांतलें उदक भरता त्या संदर्भांतली इन्स्ट्रक्शन दिलां ताची फुडली मिटींग हांवें आमदाराक घेवन फाल्यांच दवरल्या की थंयचें उदक परत भरूंक जायना म्हणून कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ताच्या संदर्भांतली मिटींग दवरल्या. अदरवायज आमी मोठ्या प्रमाणांत इवन दो पंप्स नवीन पंप्स जे आसा ते घेवप इवन दो हे फावटी ते लागता ते आमकां जी बोट सुद्दां एक नवीन 2 सुमार विकत घेवपाचें इन्स्ट्रक्शन दिल्या. फाटले फावटी आमकां साळान आनी शापोरान भितर उदक भरल्या उपरांत काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जाले पण ताजी तयारी जी आसा ती स्टेट डिजास्टर दवरल्या. सो दॅट स्टेट डिजास्टरचे ऑफिस आमचे ते सेक्रेटरेटान आसा फूल टायम आनी दोन्ही डिजास्टर नॉर्थ आनी साऊथ डिजास्टरची दोन्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलाची ऑफिसां हेडेड बाय कलेक्टर ओके ही दोन्ही फूल फ्लेज आनी 24/7 स्टेट डिजास्टरचे मॉन्सूनांतल्यान म्हणजे जुनाच्या उपरांत हे ऑफिस हे फूल फ्लेज काम करतले इतके सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या गेले. लास्ट टायम फ्लड येयल्ले पळय न्हू ते प्रत्येक एरियेतलो रिव्यू घेतला. हय ज्या ज्या जाग्यार फ्लड आयिल्लो थंयसरलो थंयसरलो सगळो घेता. लास्ट टायमचो फ्लड हो तिराळी धरणांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत उदक सोडलें शापोरा न्हय म्हणून आयिल्लो त्या खातीर आतां पासूनच तांचे कडेन कम्युनिकेट करून की बाबा एकदम उदक सोडचें न्ही ताची प्रिकॉशन. ह्यूज लॉस पॉवर डिपार्टमेंटाकूय जालेले कितें कितें पावर डिपार्टमेंटाकूय फाटले फावटी हे फावटी तशी प्रेजंट आशिल्लो की लॉस खंय तरी डिजास्टर जाताना जातात बट हे फावटी मोबायल ट्रान्सफॉर्मर दवरप खंय तरी लायट गेली जाल्यार ते पटकन ते व्हरप हाची वेवस्था मॉन्सून सिजन आसता हितून व्हायरसीस स्प्रेड जावपाचे चड चान्सेस रिव्यू जालो. डिपार्टमेंट एक्टीव आसा आनी एक्टिवली काम करीत आसा आनी सेक्रेटरी मिटिंगेक प्रेजंट आशिल्ली त्या खातीर जे पावसाळ्यांत वेगवेगळे डिजीज जावपाचे चान्सीस आसा ताच्या खातीर तांच्यांनी फॉगिंग आनी बाकीचो सगळो जे आसा पळय ताचेर तिकी काळजी घेतली. सेंटरा कडेन तुमी उलयतले एज फार एज ट्रेन स्टॉपिंग इन गोवा इज कन्सर्न उलयले तुमी हांवें सांगलें न्ही तुमकां 2 ट्रेन राजधानी येवची ना पण एक ट्रेन ती सकयल विविध पद्दतीन ट्रेन येतली. राजधानी केन्नाच्यान बंद जातली कित्याक ह्या काल विकान येवची ना ह्या विकान येवची ना. राजधानी शेनवार आनी आयतारा जाता. सो ह्या विकांसान येवची ना एकूच येवची ना. ओके ह्या विकान तरी येवची ना फुडें येवची ना अशें म्हणटाले. सर जेन्ना हे प्रिकॉशन घेता पळय डिजास्टर तेन्ना मायनींग पिट्साचें उदक बीन एफॉर्ड कोणी प्रिकॉशन घेवप ते लास्ट टायम लीज होल्डरांक सांगिल्लें सो एफॉर्ड तांकांच सांगतले तुमी मनसून फाटले फावट हे फावटीचें कशें आसा तर तांच्यांनी कन्सर्न लीज होल्डर्स जे आसा पळय तांकां इन्स्ट्रक्शन वयतली ते परत उजळ तांकांच इन्स्ट्रक्शन वयतली कारण हे फावटी लिजाच्या सरावंडिंग्सात थंयसर काम तेंचें ऑप्शन किंवा बाकीच्या वर्गाच्या निमित्तान चालू आसा ते डायरेक्टर ऑफ मायन्स तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता. ई ऑप्शन आतां आसा न्ही ही ऑप्शन आसा आतां सर केन्ना कसले म्हाका दिसता 23 तारीख कितें तरी लास्ट हांव एक्झॅक्टली डेट खंयच्या मालाचें ते? तो ओवर वेगळो फाटल्यान उरलेलो ओवर प्रेजंट अवेलेबल आशिल्लो ताजें ही ऑप्शन कितलें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां रेवेन्यू तेतूंतल्यान टोटल ओवर म्हाका दिसता 3 मिलियन कितें तरी 2.4 अप्रॉक्सिमेटली 3 मिलियन आसा. एक लास्ट रेवेन्यू कितलो जातलो दॅट डिपेंड्स. एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की पुलिसांक फातरायता मायग्रंट पुलिसांक फातर मारगांवच्यान ते म्हणजे पॅनिक जाले पॅनिक जाल्या मायग्रंट पुलिसांक पुलिसांचेर मारता फातर मारले. फातर मारले आर यू अवेर. ओके आणि गोवा बोर्डाची तुमचे कडेन मिटींग जाली चेअरमॅनाची फाल्यांचे कशें कितें प्रिपेरेशन आहा? आतां गोवा बोर्डाची मिटींग डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी तेंच्या लेवलाचेर
सर तुम्ही जेन्ना एग्जामीक म्हणटा पळय तुमी अशें प्लॅन केला की ते इवन हें आसा पळय गांव त्या स्टेटींतले थंय घेवप त्या भुरग्यां खातीर सहसात आमी म्हणटा की त्याच पंचायतीन त्याच जे भुरगे ज्या स्कुलान वयताले हय पंचायतीन एका स्कुलान म्हणजे गोंयांत जातलें हय हय ना महाराष्ट्रांतली जाता पूण महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अलाव करतलो तुमकां काय म्हणटा कित्याक ऍडमिशन घेता आमची डायरेक्ट एड्युकेशन जाली ताचे कडेन उलोवप जालो इवन तो काणकोणाच्या बाबतीत तुका फायनल डिसिजनाचेर आसा तरी स्कुलां सुद्दां पळोवन आयले गव्हर्मेंट अलाव तेंचे ते लॉकडावन ना तरी सुद्दां त्या